जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो भयणीनो बाळूक जेजूच्या भक्तीखानो मार्काच्या शुभ वर्तमानांतले अध्याय 6 वाक्य 7 ते 13 हे वाचप आमी आयकले वयमो आनी आमकां कितें पयल्यान पयलें आयकूंक मेळटा सडन कितें मोतीक येता आयकत आसतना कोण सांगता सांगा फाटल्यान आपोवने कोणाक शिसांक बारासनांक आपोवने कितें करूंक दोगांक तो धाडटा ताचे उपरांत सेकंड सेंटेंस कितें कितेंच व्हरूंक ना इजी गी हांवें हाचे पयलें हर एक पुटी शर्माव दिता आसतना हेंस दिल्लें कित्याक दांडो मात्र पोते ना चिरी ना पयशे नात चिरयेन दुडू ना जेवंक बुती सयत ना वयमो कांय नाका म्हणटा वानो पुरो वस्तूर एक जोड पुरो आनी कितें बेत असल्यार पुरो चलोवंक आदार जाता देखून हर एक पोटी आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आमची मोत ह्याच वाक्यांचेर येता तर हांव वाज घेता पयलें वाक्य बाबा आनी भयणी कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना भुरगीं आसतना जावं बरो यावट जाल्या उपरांतली आमचो 32 दांत आसात आमकां वयमो चडात गे 32 दांत आसात आनी 32 दांतां पैकी एक दांत गेलो जाल्यार त्या दिसा तावन आमची जीब खंयसर येता थंयच येता घरा सांगतात थंय जीब घालनाका रे कित्याक म्हळ्यार मागीर दांत येना देखून जाल्यार आमची जीब खंय येता कितें ना पळय थंयसरच येता तुमकां जालां गे अशें म्हाका जालां तुमची जीब तशीच वयमो येस सगळ्यांक अशेंच जाता बाबा आनी भयणी मिसींग टूथ सिंड्रम म्हणीत आतां आमी ल्हान आसतना आमी पळयलां जेवणाक आनी येता आसतना पयलें बसलेले प्लेटीर हांडिताले मस्त ल्हान आसतना हांव तुमी पळयलां सांग पुरो वयमू वेटस मस्त येताले प्लेट सप्लाय करताले रास प्लेट वांडून दवरताले सप्लाय मागीर कितें जालें टेबलार बसयताले टेबलार म्हळ्यार चॅरार बसतल्या आनी टेबलार प्लेटी दोन थंयसर वाडटात आतां आमी तेंपलाक आनी पुरा गेल्यात या आमच्या हिंदू भाऊ भयणींच्या फंक्शनाक गेल्यार अशेंच वयमू चॅरार बसता थंयसर वाडटात अशें घडलां सांग पुरो तुमकां म्हाकाय घडलां वाडटा आसतना येतात फास्ट वान येतात आनी बरें आसा नुस्तें आमच्या प्लेटींत सगळें बरें आसा कितें जाय पाल्ल्या घाला लोणचें घाला पापड घाला मीठ कितें घालूं काय सगळें वाडलां पूण खंय कडेन दुबाव ताका कांय चड पडलां गी ताका दुसरें पडलां गी म्हणून आमचे कळीत आसतना या नासतना आमचे दोळे तिसल्यान तांच्या प्लेटीक येतात गेलां गी ना पळयलां गी ना मिसींग डिश सिंड्रम म्हणून आयकतात तिसऱ्यान हांगासर आमी फंक्शनाक येता आसतना ह्या हॉलाक येता आसतना बऱ्या घरा येता आसतना घर ओकलाक येता आसतना सगळीं सयरीं घर पळया म्हणटात या हें कटवण कितें आसा पळया म्हणटात सगळीं संतोशानात परसळ तोंडाचेर हांसो परसळटात वस्तूर सुबीत न्हेसून येतात सगळ्यांक पळयता हांव पूण पळयतना खंयी एकाडे कितें म्हण एक टायल्स सारके ना जाल्यार या खंय म्हणी कितें एक चुकलां जाल्यार आमची दिश्ट ह्या सुबीत मनशांचेर येता गी या थंय येता सगळो दीस कितें सारकें ना थंयच आसता आमची तें एक सारकें ना न्ही कितलें बरें आसा कितले बऱ्यो वस्तू आसात थंय कितलें बरें हाडून तांणी एरेंज केलां तें सोडून थंयसर येता अखरेक बाबा आनी भयणी आमकांच देवान इतलीं तालंतां दिल्यांत जावं पुरो आमी शिकता आसतना मॅथ्सांत हुशार आसल्यां जावं पुरो सिंगींग बरें करता खेळोंक बरें करता इवन धांवचें वॉलीबॉल जावं पुरो बास्केटबॉल फुटबॉल सगळें बरें आसा हायली टॅलंटेड पूण आनी एकल्यान डॅन्स करतना म्हाका मोसोर कित्याक डॅन्स म्हज्यान
करूंक जायना. सगळें दिल्ली ही तालंतां विसरून म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन खंय जें कितें म्हजे लागीं ना. दांत गेला जीब, एक बरें डिश मेळ्ळो ना थंयसर, खंयसर बरें ना थंयसर, हांगासर तालंत ना त्या खातीर 1000 तालंतां बरीं आसलीं जाल्यारय आमकां ताचें पडून वचोंक ना. हांव कितें सांगूंक आशेतां बाबा आनी भयणी, हांगासर पळया, हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता पयलें वाक्य जावन आसा, जेजू तांकां सरची आपयता आनी तांकां देंवचार धांवडावची पदवी दिता. सोदून वेता हांव कोण देंवचार धांवडावचे पाद्रेप आसात म्हूण, वय न्ही. आनी ह्या शिसांक जेजू देंवचार धांवडावची पदवी दिता. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्लें, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अशें आसा की देंवचार धांवडावची पदवी, पिडेस्तांक गूण करची सकत, तशेंच मिसांव परगट करूंक तांकां जाय असली सगळीं बेसांवां दिवन जेजू धाडटा. आनी हें आमकां पडून वचोंक ना. कितें व्हरूंक ना तें मात्र आमी चिंता. तर बाबा आनी भयणी, जायते पटी आमी चिंतूंक पुरो, शिसांक कित्याक हें सगळें नाका म्हणलें. नाका म्हणल्याच्या की वर्त्यान बाबा आनी भयणी, जेजून तांकां भरलां वर्त्या देन्यांनी. तांची पॉकेट एम्प्टी आसल्यो जावंक पुरो, पॉकेट्स वर एम्प्टी, पयशे ना, बुती ना, वस्तू ना, कांयच ना. काळीज मोगान भरल्लें, काळीज देन्यांनी भरल्लें. कित्याक जेजू देन्यांनी भरता आसतना, जेजू मिसांव दिता आसतना बेसांवी दिता. हें समजून घेवंक जाय. तुका आनी म्हाका जर जेजून एक काम दिलां, जावंक पुरो एका जाणट्या म्हज्याच मांयक पळोवंक म्हाका एक मिसांव दिलां घरा, तर सोंसून व्हरची सकती तें बेसांव तुमकां दिलां की ना? दिलां. फिरगजेंत उपाध्यक्ष जावन, वाड्यान गुरकार जावन, प्रतिनिधी जावन जर सेवा करूंक तुमकां मिसांव दिलां जाल्यार बऱ्या तरान उलोवचें, लिडरशीप मुखेलपणाचें बेसांवी तुमकां दिलां. खंयचें मिसांव दिल्यार ताच्या सांगता बेसांवांनी देवान आमकां भरलां. कित्याक शिसांक पळया, ती पदवी दिता आसतना सोम्याच्या पदवेन मात्र न्हय, पवित्रत्मेच्या सक्तेनी तांकां भरल्लें. त्या देखून ग्रेस्तांचो ग्रेस्त जाता हो मिसांवान भरलेलो व्यक्ती. कित्याक देवाचें बेसांव, पवित्रत्मेचो स्पिरीट, त्याच भाशेन देवाचे आशिर्वाद थंय आसा. न्हय की जेजूक तांचे विशयान हुस्को नातलो, वसा मिसांव करा, गेल्ले डे वसा मिसांव करा म्हणून कांय हुस्को नासतना धाडल्लें न्हय. जेजूक हुस्को आसलो. त्या देखून वेन जीसस गायड्स ही ऑल्सो प्रोवायड्स. देवाचें प्रोविडन्स तांच्या लोकां थंय आसलें. आनी आमी साका एक याजक जावन आमी केदाळेय उणेपणार आसले ना. पळयलां गी तुमी, याजक केदाळेय संतुश्ट, फिरगजीचो विगार केदाळेय संतुश्ट. कित्याक गेल्ले गेल्लेडे लोक तांचो मोग करता. एक दीस हुशार ना जाल्यार टिफिनान दिवचो मोगाचो लोक आसा. कॉल करून कसो आसा फादर म्हणी सारसो लोक आसा. आनी हे आमकां अशें जाल्यार तुमकां कुटुंबा जिवितांत हुशार नासतना न्हिदल्यार सैरी आसात, शेजारचीं आसात, कुटुंबाचीं आसात. मिसांव दितना देव बेसांवांनी भरता. तर बाबा आनी भयणी, एक घडीत सांगूंक आशेतां, तांतूं अखेर करता. एका मनशाक एक दीस सोपान पडटा. आनी सोपान अशें आसा, तुमी आयकलां जावंक पुरो. हें व्हडल्या एका बिचांत सकाळींचें वॉकिंग करनासता, जॉगिंग करनासता. वॉकिंग करनासतना ताका फुडें दिसतात 2 सेट पांयांच्यो आच्यो, 2 सेट्स ऑफ फूटप्रिंट्स. आतां हो एकलोच चलोवन आसा. फाटीं पळयत आसतना 2 सेट आसात कोणाची, ताच्याच जिविताक तो लक्ती करूंक शकता. तो म्हणटा हें बीच म्हजें जिवीत जाल्यार एक जोड पांयांच्यो आच्यो म्हजे पांय जाल्यार आनीक जोड कोणाची, आनीक जोड देवसराची घे कोणाची, देवाची. देव म्हज्या सांगाता आसा. तो सांगाताच मेटां काडनासा. हर एका वाटेर म्हाका आधार दिवन आसा. ही गायड्स मी. आनी अशें संतोशान देवा सांगाता मुखार येता आसतना अचानक
एका जाग्यार जिविताच्या एका घडयेंत एकच पांयाच्यो आजच्यो थंयसर दिसतात. आनी हो अवलोकन करून पळयत आसतना हाका बघता आनी ती जावन आसली घडी कश्टांची. जेजूचो ह्या देवाचो अदीक गरज आसली ती घडी जावन आसली. आनी हाका शॉक जाता. जेजू लागीं म्हणटा, सगळें हें स्वप्नांत जेजू लागीं म्हणटा, सुमया तूं सगळ्या म्हज्या जिवितांत जल्माले तावन म्हजे सांगातात आसुल्लोय आनी मेटा म्हाका पळोवंक मेळटली. आनी ती घडी जावन आसली म्हाका भोव गरजेची. जिवितान हांव शेवटाल्लो तशें बगतालें, हांव रडुल्लो आनी म्हाका मेठांक काडूंकूच मुखार जायनासलें. जिवीतच नाका म्हूण बगुल्लें आनी तूं म्हाका गरजेचो जाल्ल्या त्याच वेळार सुमया कित्या सुमया म्हाका सांडलंय तुवें, म्हज्या सांगाता कित्याक येवनाय तूं, म्हाका एकल्याक कित्याक सोडलंय सुमया म्हूण रडता. जेजू स्वप्नांत जाप दिता, म्हज्या पुता तुजे सांगातात तो आसुल्लो, तुका त्रान आसुल्लो, तूं चलतलोय, बऱ्या भशेन चलतलोय. पूण एक घडी आयली जिवितान ती घडीतां तुज्या उब जाली आनी तेन्ना हांवें पळयलें की तुज्यान चलोवंक जायना. तूं इतलो अस्कत जालाय गी, इतल्या टेन्शनार भरलाय गी, इतल्या बेजारायन भरलाय गी, तुज्यान एक मेड काडूंक जालें ना म्हूण म्हाका बगलें. आनी त्या देखून हांवें कितें केलें, तुका उखल म्हज्या खांद्यार घालें आनी हांव मेटांक काडटालो. ती एक जोड पांयांच्यो आजच्यो आसात न्ही, त्यो कोणाच्यो? म्हज्यो, तुज्यो न्हय. आनी हें आयकून तो गळगळे रडटा आनी म्हणटा, सुमया तूं म्हज्या सदांनी सांगाता आसाय म्हूण हांव विसरलो न्हय गी. तर बाबा आनी भयणी, संदेश इतलोच, मिसांव दिता आसतना जड जाता म्हूण रडचें नाका. जेजू आमकां उखलून व्हरता, जेजू आमचो मोग करता. कश्ट तल्यानो म्हजे लागीं येया म्हणटा, कित्याक आमीच साक्ष हर एका मेटान आज मुसोर चिंतिनांतले बरें देवान कश्टांत तावन भायर हाडलां. मरता म्हणल्यार घडीच सन्निवेशांत तावन सयत आमकां भायर हाडलां. कित्याक सुम्या अशें केलें म्हूण रडोन आसल्यार त्याच सुम्यान उखलून आमकां नव्या पावंडाक पावयलां. सगळ्यांनी सांडल्यारी सुमयान सांडोवना, नवें जिवीत दिलां, तालेंतांनी भरलां. आनी हें उदार मोन, हें नितळ काळीज आमचे थंय आसूं दी. हर एका मेटांनी देवाक आमी अर्गां दिवया, उडास दवरया. वेन गॉड गायड्स ही ऑल्सो प्रोवायड्स. मिसांव दिता आसतना आमकां, जेजू मिसांव दिता आसतना आमकां काय ना बेसांवांनी भरता. आज एक सेंटेन्स उडास दवरा घरा येता आसतना, मिसांव दिताना बेसांवांनी भरता. आनी हें समजल्यार तुमी घरा येताना कोणाडेरा घरा आसनात रिकता आसतना सगळ्यांक स्माईल दिवंक तुमचे तावन जाय. आमेन.